मंत्री रोहन खंवटेन मडगांवां आके वाठारांतल्या साई मंदिर देवस्थानाच्या रौप्य महोत्सवाक हाजेरी लावन आशीर्वाद घेतलो। पर्यटन खात्याच्या जोडपालवान आके वाठारांतल्या साईधाम ह्या श्री साईबाबांच्या देवळात मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या रौप्य महोत्सवाक 1 एप्रिल सावन सुरवात जाल्ली। हो उत्सव 7 दीस चलतलो। हो उत्सव फुडारात असोच व्हडा दबाज्यान मनोवचो अशें मंत्री रोहन खंवटेन उलोवप केले। साईबाबाक नमस्कार करून आम्ही मूर्ती प्रतिष्ठापना रौप्य महोत्सव सोहळो जो आसा तो जवळ 7 दीस मडगांव मनयतात। म्हजे वरस साईश राज्याध्यक्ष पूर्ण देवस्थानची कमिटी आसा। आज येवपाक म्हणल्यार देवळाक 25 वर्सां केन्ना जाल्यार आमकां खबर नाशिल्लें, पूण जेन्ना साईशान ज्या तरेन सांगलें एक जालें की तो अनुभव आमकां घेवचो आनी आमी साईबाबाची आशिर्वाद घेवचे म्हूण आज हांगा मडगांव आयिल्ले आसा। ज्या तरेन देवळां खंयचीय जाली जाल्यार त्या तरेन तो उत्सव मनयतले तितल्याच भाविकांचो तितलें पार्टिसिपेशन जाय पडटा आनी एक स्पिरिच्युअलिटीच्या माध्यमांतल्यान आमी आज पर्यटनान सुद्दां स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर जेन्ना आमी भर घाल्लो आसा, एक आसा की आध्यात्मिकाच्या हाजेर गोंयची आमी सदांच वळख आशिल्ली कोणाक खबर नाशिल्ली आनी आज त्या अर्थान आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना खुबशी आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर एकादश तीर्थ हे हाजेर आमी भर घाल्लो आसा। आज हांगा येवन ज्या तरेन तांणी हें सगळें ऑर्गनायज केलें साईश आनी सगळ्या तुमच्या वांगड्यान म्हाका दिसता हार्दिक अभिनंदन करता। देवस्थान 25 वर्सां जाली आनी ताची पूर्ण तरेन ताचो उत्सव सेलिब्रेट करता। होच उत्सव म्हाका दिसता फुडल्या जनरेशनान हीच फुडें व्हरपाक जाय, कित्याक फुडली पिढीन हें व्हरप हें खूब इम्पॉर्टंट।